स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसारी हाचे आईची संचिकेक हांव तुमकां सगळ्या काही स्वागत करता. आईच आमगेल गेस्ट जावन आयल्याची वसंती मल्ल्या माय हानी आमकां कसकी नवेची ॲक्च्युली नवे नाही पर ओल्ड बट न्यू ओल्ड इज गोल्ड म्हणटाची तशी कसकी नवी रेसिपी आमकां सांगू तसाची. कसं ते रेसिपी तुमगेली? उकडू तांदळाचो उंडो. उकडू तांदळाचो उंडो मोस्टली पूरी कोर नाशिल्लीची आतां जनाक ते फॉरगॉटन रेसिपी जाला सो वापस आमगेल मेमोरी रिफ्रेश करूंक आनी आमकां शिकयता तसाची पळोवया कसं पुरो जावं म्हण. ताका मेन कसं जाय म्हळ्यार उकडू तांदूळ नारलो गोड आनी येळू हें उकडू तांदूळ एक गॅस हें करून बजुका लायक करून बजका हो म्हळ्यार समनची कायल हुनी जावन आसुका. ओके 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 तें भाजितना ते पॉपकॉर्न पटपटा म्हणटा पळय परपरेन जावन बजका. ओके फस्ट उदकान घालून घालून तिंबत दवरस की ना तिंबत दवर धुवचे धुवन ड्राय तशें कसलें ना तें घालून हें करून दवर कशें भाजितना लायक करून बजका. तें समज उदका पश पुरा गेलें मागीर तें लायक हें जाता पॉपकॉर्न से पटपटा जाता तें जालें मागीर एक पटी पुरा घालून भाजून दे तांदूळ घालून बजका. तें घालून मागीर तें पुरा भाजून जालें मागीर येळू घालून मिक्सी घालून पिटी करचें. कसं म्हणचे उंड्याक उकडी तांदळा उंड म्हणचे उकडी तांदळाचें उंड म्हणचें. सो हे उकडी तांदळानच करची तसं विंगडा सुरे आनी कसले मिक्स करून अंटून येतो ताकाची ना तें कुडले कुडले खावचे मस्त दिसता वर जायना मस्त दिसता वर जाल्यार पांक कोण करया व्हेरी इंटरेस्टिंग रेसिपी. आनी पूड दोन कोरना येयले म्हणले तुमी कोण शिकयले तुमकां? म्हळ्यार पूड तुकून मागीर माय आनी प्रकार करता आशिल्लीची तेंची आमी गोड्डाची खाण ना चेडू अर्जंटाक असलें गरकड खाण ना तिल वळारी तें कोण दिता आशिल्लें तितलेंची ते तुम्ही डब्यान म्हळ्यार काण दवरत एक 2 दीस भितर सोरप कांय ना. म्हळ्यार सोय आनी घालली चिकेची आनी गोड्डाना करचे साकर नाही गोड्डाना करचे ते आता पट्ट जाता. ओके ओके कसले तूप ते कसले ना कसले ना मागीर जावका जाल्यार तूप काजू बी तें घाल येता अशींची करची ॲक्च्युअल रेसिपीतलीची वय सो मस्त सुलभ उकडू तांदळाचे पुरमळ येता ताजे भाजील ताका. आणि तांदूळ जाल्यार निमती साधारण एक पॉट भरची रेसिपी असते ना एक उंडू खाल्यार पळय मस्त पडता वय उड्डू सूड जाता पॉप जाता असं हात सोडनच मात्र वय उडतं असते पळय. ಬಜ್ಜಿಲು ಉಕ್ಕುಡು ತಾಂದೂಳು ಏಳುಗಾಲು ಪಿಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹಳ್ಳೆ ದವರ್ಲ. ಓಕೆ ಅತ್ತ ನಾರ್లని ಗೋಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಗಲ್ಕ. ಓಕೆ तिंतू ग्राइंड केलेलें सोय आनी गोड करतास आनी येळू तांतस सोय आनी गोड शिजोवचे हाका कसले ना हो तशें ते वर ना म्हणचे फुडले खावचे फुडले खावचे आनी एकू दीस भितर खावचे चेडवांक दिडीर खाणा हें घालता आसा येळ आनी उकडू तांदळा पिटी केलेले वय तांतू इतली पिट्टी दवरून घेवका ही म्हळ्यार गुंडा हें करूंक तांतू भितर रोल करूंक. ओके 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 सो हे रेडी आशिल्ले इंग्रेडियंट्स ना करचे म्हळ्यार आमगे ते आतां बॉयल्ड रायस हाडलेलो आसा म्हणटाल्यार वय तांतू भितर गोड सोय आनी येळा पिटी म्हणटा आमगेले युजली आशिल्ले घरकड आशिल्ले सामान आनी वापस कसले एक्स्ट्रा ताचे खातीर हाडका म्हणून आनी लाय जातो उंडो. ही पिट्टी रेडी कोण दवरल्यार आमगे कुकिंग विदाउट फायर म्हणून कॉम्पिटिशन आसता पळय ताका व्हरून हें कोण दाखयती पण चेडवांक इजी जाता कोण दाखोवच्याक. साधारण एक कारकळ केकाच पूर्ण पळयतास म्हाका.
मस्त इझी आहे एक साधारण 10 मिनिट भितर जाऊचे ओके त्याला बच्चेंची किती टाइम लागतो हां त्या पॉप समा पूरा पॉप जाऊ का नातला टेस्ट डिफरन्स येते ना आणि गट्टी येता ओके गट्टी येता खाऊचे जायना पळयत आवात खाऊन कशे साधारण एक धारवाड पेडा उडगा असेल ना तुम्ही केलेलं स्टाईल पळयल्यार पेड अशे चेडूआंक चेडूआक लायक प्लस तांकां एक स्कुलान तूं कुकिंग विदाउट फायर म्हणली कुडले हे खंडीत जावन इतन वीक्षकांक नोट करून घेऊ का ह्या रेसिपी कोर येता म्हणून आमी बैसून सोदूच मागीर गुगलान तूं हें कांय ना तुमी आमगेल वासारी पळयाची तातूंत मस्त नमुन्यान तुमकां रेसिपीज मेळटा आनी हें त्या वेळी म्हाका मस्त इनोवेटीव आनी सुपर फास्ट रेसिपी म्हणून येता साधारण कितले उंडे जाले 12 जावचे आणि तूप पळशी कसले ना गोड जालेली ती आनी काही हेल्दी गोडच घालचे साखरेन करू जायना तुम्ही असल मस्त पुरे करतात की असल मस्त इन्स्टंट रेसिपीज तुमगेला असवे विंगड कसं पुरे हॉबीज तुमगेला मी मस्त कसं नाही ना वाजूच तिके चढ आम्ही वाजूचे ओके वाजूचे तसे मोबाईल कळला आत्ता कळता टीव्ही पळोवचे मागीर ते प्रवचन आयकुचे मागीर स्पीच आनी आयकुचे भजन भजन सो टाइम पास तुमकां मस्त पुरे उकडो तांदळा उंडो रेडी जाला खावन पळोवन कशें आसा म्हण सांगाच लायक एक धारवाड पेडा अशी दिसता आनी प्लस ते बायच्यान ते फ्लोरान तूं अपास हे केला ना मॅम बुडयला उकडी तांदळाच म्हणून तू कळयना मस्त तू लायक रेसिपी आसा हांव सांगल्या म्हणके कुकिंग विदाउट फायर खंडीत जावन ट्राय करता सगळ्याची उकडो तांदळा उंडूर खाल्लेले जाल्यार आमी फिनिश करू बी तरी तुम्ही एक साना ब्रेक घेयाची आमी एक ब्रेक घेताची थँक्यू Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Niketan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 98863 99007. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501. Finpower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world.
Power Aircon Systems Private Limited, plot number 1234A, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. वेलकम बॅक आफ्टर द ब्रेक. एक गोड उंड खाऊन पळयलें त्यावेळी ओल्ड इज गोल्ड म्हणून तांणी सांगलां आमकां कशी ते पुडी तांणी करची आशिल्ली. आतां फॉरगॉटन रेसिपी आमी आमकां ट्राय करून मस्त लायक जाला म्हणून आमी पळयलें. आतां एक चिके थिकशे खावचे म्हाका आसचे तसं कसं आस मागीर तुमगेलें तिखट रेसिपी टमाटा चटणी करता आसाची. ओके. त्याची काही तिखसाणी असतं आणि त्या चपातीक रोट्टीक पोळ्याक प्रलाय येता. ओके पळोवया कसं ते कशी करची म्हणून पळोवया आमी. टमाटा चटणीक जावक जाल्ले सामग्री टोमॅटो, पियाव, मिरसांगी पिट्टी, हळदी पिट्टी, जिऱ्या पिट्टी, लसूण, मागीर फण्णाक सासम आनी जिरें आनी मेन कसं म्हळ्यार आमचो नेलकडल्या पिट्टी, तेल, चटणी मिरसांगी हें इतलें टोमॅटो चटणी जावका. फस्ट तेल घालका. खंयची रेसिपी ही तुम्ही खंय शिकली? हांगाची न्ही, नॉर्थ कर्नाटकाची. नॉर्थ कर्नाटकाची. तुम्ही नॉर्थ कर्नाटकाची कशी शिकलीची म्हळ्यार आमी ते बँकाच्या कामान मी तर दुसऱ्या गांवां वता आसलेंची. सो मस्त गांवांची उदक पिवन आसायची म्हणटर मस्त स्मार्ट आणि इंटेलिजंट आसतात तसलचे ना. खंडीत जावन ही रेसिपी ट्राय करता आसली आसतली. पळया तेल होऊन जाता आसत तांत भितर कसं घालका मागीर आता? सासम आनी जिरें. सासम आनी जिरें. ओके. चटणी म्हणली तुम्ही नवी एक चटणी टाईपाची. हां रांदेशी खावेत नॉनची एक कडेन नॉनची जाय ना. चपाती एक साइड डिश ओके ओके. तशी चपाती आनी रोटी भारी हां 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 खावेत. ओके. सो सासम आनी जीर घालून पण स्टार्ट करचें. मागीर पियाव घालचें. ठीक आहे ते परपर येवका वय पटपट येवका. कितले गांव भोवल्यात तुम्ही? हांव फस्ट मुंबय, हां मागीर बैलवांगल, मागीर बಳ್ಳारी, मागीर बेंगलोर, मागीर मंगळूर, मागीर श्रीमंगल, मागीर मंगळूर, मागीर हांगाचे रिटायर्ड जावन हांगा. ओके. खंयची बँक आशिल्ली? माम आनी युनियन बँक. ओके ओके. सो मस्त टाइपाची रेसिपीज तुमको तस इवन लँग्वेजेस मस्त पुराय गोतस की शिकलेच की चमकले करता सत्याल गणी पुराय येता. त्याला आता फुडल्या इतले फ्लुएन्सी ना. हां ओके. म्हळ्यार उरलो ते अभ्यास शिकलो. मराठी, हिंदी. हां कळता. मराठी म्हळ्यार बॉम्बे आशिल्ली. बॉम्बे लाईफ कशी आशिल्लें? बॉम्बे फस्ट मस्त वर्स नाशिल्लें. एक 2-3 वर्स आशिल्लीं. साधारण कितली वर्स पुढे काय 30 इयर्स पुढे फस्ट बॉम्बे. ओके ओके ओके. तेन्ना अशी क्राउड ट्रेन आशिल्ली आता आनी क्राउड आसा. वय सो परपर येता सर. पियाव घालच्यो फस्ट. ओके. आकाची पियाव चड. हां वय चडतोच पियाव तुमी केलेलो. ते कॉस्टली एक रेसिपी ना आतां सांग चिकन म्हण जाल्यार 2 टन मिरसांगी तिखसाणी. तुमकां घरकडचे हांकां आतां हांगाच टायपाचे रांदप प्रीती जाता की तेकडची पुराय तेकडची म्हळ्यार नॉर्थ कर्नाटका स्टायल म्हळ्यार ते जोलर ओके ओके ओके. सो जोळद रोट्टी त्या प्रकारचा करताच्यो तुमी तट्टू न्हू. ग्रेट. ते मस्त कष्ट जाता आमकां एक्चुअली करूंक. कष्ट जाता बेतून हांगा तितली करूं जायना. कंडावट शाक न्हू करतना मस्त शाक येता. हां हां वय ते पूरा फूड आयटम्स तांची क्लायमेटीक कंडिशन्साक समजावन तांणी केला म्हणजे आमकां हांगा शीतल आयज. ओके बचता सर. चिके मिठा पिठी घालया. चिकेची फास्ट जाता. पियाव भाजी तान केन्ना मिठा पिठी घाल्यार वगी भाजून काडता. तो तुम्ही नारळेल तेल यूज करची की युजुअली? आत्ता नारळेल तेलाची पुडी पुरा थंय आसतना कडले एण्णे. वय 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 तेकडे कोणी इवन बॉम्बे जाल्यार भारी उण वय ते तू लसूण घालता. हां चॉप्डची तोंडा मेळका तोंडा मेळका. चिके बदल मेरी पुरा पिट्टी घालची.
कितली वर्स जाली तुमी मंगळूरा येवन आमी मंगळूरा येवन 4-5 वर्स जाली 5 वर्स सो एकड हांगा तेरू लागींचे गांवची पुरे कार्तिक पुनव येते पुरे अटेंड करचेस की खंय नको तुमी बेसिकली तुमी जाल्ले मुडबिद्रेचे ಸಾವಿರ ಕಂಬ ಬಸದಿ ಪ್ರಯಾಸ ನಾವೇ मुडबिद्रे तुझी बॉर्न अँड ब्रॉट अप आहे तुम्ही साधारण आमची गेला इकत कळतं काही की लगी असताना म्हणून दूरवताची चिके डिफरंट असतात तांगे स्टाईल ऑफ टॉकिंग कारवार अंकोला ते चिक्के विंगड असतात जाल्यार इन ऑल आमगेले समाज आमगेले GSB कुटुंब म्हणायचं ओके पिंक जाऊन चिके ब्राउनिश जाऊ चिक्के ब्राउनिश जाऊ दांकून दवरया मग दांकला चिक्के उडी जात की एक जिरा पिट्टी या पुरे मागीर घालचो पुरा पिट्टी घालची मागीर टोमॅटो घालचे टोमॅटो समज स्मॅश जाले मागीर नेलकडले नेलकडले पिट्टी सोये बदला तेकडच्यान चड जावन नेलकडले पिट्टी यूज करची ओके ये कंचा कमी कंचा होती चपाती चपाती रोटी पोळ्या काय लायचे पोळ्या काय लायचे इवन आम्ही काही वत्त म्हणताना उद्दा घालनातले पयल्यारी ते 2 दिस वाटूच्या ना त्याची मॅश जावन ते चटणी जावन आसा ओके ओके जिरे पिट्टी घालता मागीर इदी हळदी पिट्टी घालता एक अर्दी चमचे ओके मिरसांगे पिट्टी घालता तिकसाणी तकीत वय तरनी मिरसांग घालली निमती चिकेची तर मिरसांगे ताजी पोरमळ येता वय वय केलोग तरनी मिरसांग एक घालरी मस्त तिक जाता वय हे ॲक्च्युली बेसिक टेस्ट कशी आहे तिक्षी असते तिक्षे असता तिक्षे आमचे हां मला टोमॅटो घालले निमती समा आमशे जाता वय सो हांत पुरा यूज केलेलं त्याचं लॅस तुती मसाला पावडरचं वय वय टोमॅटो घालता तुम्ही बॉम्बे ॲक्च्युली म्हणतात बॉम्बे स्टाईलात पावभाजी येत्या प्रकारचा त्या उणव्या नॉर्थ कर्नाटकात त्यामुळे ते 2-3 वर्ष मात्र एकडे बैलोंगल आणि बैलोंगला वय ते 5 वर्षाची तेकड चढती मडकी मडकीचे तावळे 1 चमची मीठ घालले आता टोमॅटो म्हणून 1 चूर मीठ घालता दांकून द मॅश ठेवता येतं चिके 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 सोडून सुरू केला वय ना केकनाला काढले हे सम टोमॅटो मॅश ठेवच बदला वाटून घाल्यार कशी ना वाटून घाल्यार इलाज ना वय वय हां त्या विंगड जाता ओके 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 मागीर तेचे नाला काढले पिट्टी घालता हां थोडी घालची ओके ते परमळाक आणि त्याची काही पुरा मेळ नेता वय वय तुम्ही चढता कंचा उटकावची चपाती चपाती रोटी पोळ्या काय जाता रोटी मला पुरी आमगेल गोवा पिठाची पुरी जोडा रोटी केला जाता हो त्या रोटी ओके तुम्ही त्या रोटीन 2 टायपाच मेळटा एक गट्टी रोटी आणि एक गट्टी रोटी उटकावची ना पळयले री साधारण एक आंध्रा स्टाईल तोक्कू की म्हणता पळय तशी असं लसूण आणि घालनो उद्दा चूर जाऊ घाल खावा वय चिकेच बगी जाता उद्दा थोडे उद्दा जाय घाल येत ओके ओके तुमकां खंय वच्चे आस गांवांनी पुरा वतना ट्रेनार वतना पुरा उद्दा घालून ओरका म्हणना वायट बेल शेता वय 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 उद्दा घालनातल्या री दंपून त्या उबेचे उदकान तू शिजय ते 2 दीस तरी वायट जायना हां तुम्ही सांगले म्हणजे ट्रेनर वतना लायक एक दाबार चपाती करून एक बॉक्सान धरल्या रे लायक एक डिश युजली आम्ही हांगा कोट्टो इडली शेवई त्या परे करून वरचे नेक्स्ट टाइम हे एक ट्राय करतलेची
आमगेल व्ह्युअर्स पुराय चलवे ओके कोथंबरी पाला घालना. कोथंबरी पाला हाजवेरी घालचे वय कोथंबरी पाला ऍक्च्युअली असं की रेसिपी ना असं कोथंबरी घालत तितला येता ओके ओके ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲ ದೊಣ್ಣೆ ಮಿರ್ಸಂಗಿ ಗಾನ್ करताची मिरसांगे बदला दोंडा मिरसांग घालताची त्याकडे तुम्ही एणगाई या प्रकारचे ತಂಗಿಲಿ एक रोटी मग इथली 3-4 नमुने रांदाई पुरा जाऊन प्लॅटर असतं कोथंबरी पाला घालता ओके ओके आता कंप्लीट डिश सो हांवें गोड उंड खातर एक तिखटची म्हाका आशा जाता आसा पळयतना आज कलर आनी त्याला एक मॅश जावन चटणीची जाला तिखट चटणी रेडी जाता असं सर्विंगाक जल्वे ते जल्ले म्हण केतना जाले म्हणून त्याची पोर मोळेता वय ओके जाले ओके ऑफ करता सो एक लायक नॉर्थ कर्नाटका डिश आमकां शिकयला मागीर ना आज सलपड आनी टेस्ट करून पळयता आनी सांगता तुमकां कशें जाला म्हणून ही नेलकडल्या पिट्टी तुमी घाली पळय लास्टाक ताका ते कशी करची पिट्टी ती लायकोन बाजू न्हू ताका सॉल काडका म्हणना तशींची पिट्टी कोनू ताका घालचे सॉल समेत पिट्टी करची बाजूच म्हळ्यार समाची पोरमोळे पोरमोळे ओके ओके ताका पोरमोळ्यान जे ताजे हे ना तेच ते विंगड टेस्ट येतस ताजी निमतीची म्हळ्यार ताजी फ्लेवर येतस वय पळया खावन आमी खंयची डिश जाल्यार येदी पिट्टी कोण दवरल्यार कडेन बेंडा उपकरी ताका कपरा घालल्यार ते घालता सोये बदला ते घालल्यार तेला येता हा सोये बदला ई घालची तेला कडल्या पिट्टी म्हणजे टेक्स्चर साधारण सोये म्हण के जाता ना सोये म्हण जायना स्मेल टेस्ट पळया खावन कशें टमाटो दिला टोमॅटो चटणी रेडी आसा खावन पळोवन कशें आसा म्हणून सांगायचें पुरमुळू एक विंगड आसा आमी युजल करची रांदई म्हण केना म्हळ्यार ते कडल्या पिट्टीचे आसता मोस्टली ते रोस्टेड कडल्याची पिट्टी मागीर घाला तांतू टँगी टेस्टी स्पायसी मस्त लायक असं मागीर सांगला म्हणजे चपाती पोळो आनी तुमगेले युजल रोटी इडली ओटू पक्कनी चिके पातळचे केल्यारी वय मस्त लायक असं आनी चेडवांक डब्याक दिवच्याक एक आनीक एक रेसिपी मेळ्ळा म्हणके जाल्यार आमगेले व्ह्युअर्साक वसंती मायेन आमकां हांगा येवन दोनी इजी रेसिपी सिंपल येट टेस्टी दाखोवन दिला हाचे खातीर हांव तांकां मस्त धन्यवाद दिता हांगा येयला का तांगेले टायम स्पेंड केलेला का व्ह्युअर्सान आमगेले यूथ ऑफ GSB पेज यूट्यूबार पळोवन लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करून आमकां कमेंट्सार सांगू का तांकां आनी कसं पुराय पळोवच्या इच्छा आसा खंयची नमुन्याची पुराय रेसिपीज आमी कोर का म्हणून आजी आमगेले एपिसोड आयचे आमगेले एपिसोड पळयलेला का सगळ्यांकय धन्यवाद सांगता आनी वसंत मायेकय धन्यवाद दिता करू एक हें केलें धन्यवाद मस्त धन्यवाद थँक्यू सो मच Looking for some awesome interior decor? Here is your choice. The Designers, a well-established and reputed furniture and interior designing firm. Conceptualized in 2008 with decades of experience in the field of manufacturing of variety of wooden furniture and interior work. Having variety ranging from in-house made furniture suiting local market demand, along with exhibiting and representing international branded furniture and modular kitchen units. The Designers, Pujan Krishna Nikethan, Urva, Chilambi, Mangalore. Call 9886399007.